मगो पक्षाचे अध्यक्ष तसेच प्रियोळचे उमेदवार दीपक ढवळीकर हांच्या मालमत्तेत फाटल्या 5 वर्सांक 18 कोटींनी वाड जाल्या, जाल्यार पर्वरेचो आदलो आमदार आनी भाजपाचो आतांचो उमेदवार रोहन खंवटेच्या मालमत्तेत सुमार 12 कोटी रुपयांची वाड जाल्या। तशेंच मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांच्या मालमत्तेत 11 कोटी आनी मंत्री निलेश काब्राल हांच्या मालमत्तेत 8 कोटी रुपयांची वाड जाल्या, तांच्यांनी वेंचणूक आयोगाक सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्यान स्पश्ट जालां। दीपक ढवळीकरान 2017 सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत आपली मालमत्ता सुमार 14.44 कोटी दाखयल्ली। ह्या फावटी सुमार 32.75 कोटी रुपया आशिल्ल्याचें नमूद केलां। 2017 पर्वरेंतल्यान अपक्ष उमेदवार म्हूण वेंचणूक लढयल्ले रोहन खंवटे हांच्यांनी त्या वेळार स्वताची मालमत्ता सुमार 9.34 कोटी दाखयल्ली। ह्या वेळार ती 21.63 कोटींचेर पावल्या। मंत्री तशेंच भाजपाचे दाबोळेचे उमेदवार मॉविन गुदिन्हो हांच्यांनी फाटले फावट 10.74 कोटी मालमत्ता दाखयल्ली, मात हालींच सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत ती 22.22 कोटी आशिल्ल्याचें नमूद केलां। त्यान भायर कुडचडेंचे भाजपाचे उमेदवार निलेश काब्राल हांची 2017 प्रतिज्ञापत्रांत 19.95 कोटींची मालमत्ता आशिल्ली, पूण 2022 सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत 28.3 कोटी जाल्ल्याचें नमूद केलां। मडकयचे मगोचे ज्येश्ठ आमदार सुदीन ढवळीकर हांची मालमत्ता ह्या 5 वर्सांत सुमार 6 कोटींची वाडल्या, जी 2017 सालांत 10.58 कोटी आशिल्ली। ह्या फावट प्रतिज्ञापत्रांत 16.90 कोटींची मालमत्ता नमूद केल्या। भाजपाचे प्रियोळचे उमेदवार गोविंद गावडे हांच्या मालमत्तेत 1.46 कोटींची वाड जाल्या। गावडेंची मालमत्ता 1.21 कोटी वेल्यान 2.67 कोटींचेर पावल्या। शिरोडेचे भाजपाचे उमेदवार सुभाष शिरोडकर हांच्या मालमत्तेत सुमार 3 कोटींनी, काँग्रेसीचे मुरगांवचे उमेदवार संकल्प आमोणकर हांच्या मालमत्तेत सुमार 2 कोटींनी जाल्यार काणकोणचे अपक्ष उमेदवार रेजिदोर फर्नांडीस हांच्या मालमत्तेत 6 लाखांनी वाड जाल्या, अशें सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्यान स्पश्ट जालां। मगोचे दिवचलेचे उमेदवार नरेश सावळ हांची 6.9 कोटींची मालमत्ता 2017 दाखयल्ली, मात 2022च्या वेंचणुकेक सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत 5.86 कोटी मालमत्ता आशिल्ल्याचें नमूद केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।